जून महिनो सुरू जालो आणि पावस पडपाक लागलो की सगळे गणपती तयार करपी मूर्तिकार गणपतीच्यो मूर्त्यो करपाक लागतात। वळवय कामत वाड्यावयलो हो मूर्तिकार गणपत कामत फाटल्या शेकड्यांनी वर्साची परंपरा गणपतान आयज मेरेन सांबाळून दवरल्या। फकत वळवयच न्हय जाल्यार हेर शारांतल्यान लेगीत ताच्या मूर्त्यांक मागणी आसता। गणपत कामत तुम्ही कितली वर्सां जाली हे गणपती गणेश चित्रशाळा? हां 100 वर्ष झाली। 100 वर्ष। ओके। आता म्हाका हांवच करता म्हणटा 20 वर्सां जाली। 20 वर्सां म्हणजे तुमगेलो पारंपारीक व्यवसाय? पारंपारीक। या खातीर लागपी माती तुम्ही खंयच्यान हाडटा गणपती खातीर? थिवी म्हापसा। ओके। आणि साधारणपणान कितले गणपती तयार करता तुम्ही? साधारणपणान 200 वर्सांचे जाले। 200 250 आणि ते साच्यान घालून करता का हातीन करता? वर्षा आता साच्यानच न्हू, थोडे हातीन करता। हातीन करता। ओके। म्हणजे या वळवय पंचक्रोशीन सध्या तुमचेच गणपती व्हरतात? तर त्या भायर पंचक्रोशी भायर आनी खंयच्यान तुमकां ऑर्डरी बीन येता? येता, व्हरता। मडगांव बी व्हरता। मडगांव बी। मडगांव पाळी। ओके। गणपती रंगोवपाक लागपी रंग स्पेशल कोल्हापूरच्यान हाडटा अशें कामत सांगता। दर एका गणपती फाटल्यान खंय तांकां सरकारा कडल्यान 100 रुपया अनुदान मेळटा। वाडटे म्हारगायेक लागून इतले कमी अनुदान परवडना, देखून सरकारान हे अनुदान वाडोवन दिवचे अशी मागणी ताणें केल्या। गणपती खातीर जे कलर्स तुम्ही वापरतात ते कलर्स खंयच्यान हाडटा? कोल्हापूरच्यान स्पेशल कलर? हां हां। हांगा मेळटा त्या प्रमाण तशें मेळना जालें। ओके। क्वालिटी मेळटा साधारणपणान एक मूर्ती तयार करपाक कितले दीस लागता? तशें तुका येता 3 वरांनी जाता रे तेजी। आता सारकें पयलीं जाल्यार एक दीस वयतालो न्हू। हां हां। हातीन करपाक जाल्यार दीस वता। तुम्ही आता इतली वर्सां गणेश मूर्ती करता, तुमकां सरकारा कडल्यान कितें अनुदान मेळटा? 100 रुपया मेळटाले एके मूर्ती फाटल्यान। आणि एक मूर्तीक साधारणपणान कितलो खर्च येता तुमकां? बरो येता 1,500 तरी येताले। 1,500। सो ते अनुदान वाडोवन बीन दिवचे अशी तुमची मागणी आसा? हय, सांगलेले पंचान सांगीत आसा ना। हां हां। अजून काय तयारी करूना, पूर्ण दिता म्हटलेले त्यांनी ह्या वर्साक। म्हणजे तुमची संघटना आसा? संघटना आसा। संघटने मार्फत निवेदन दिल्लें आसा? हय हय, दिल्लें आसा आमी। सो ते तुमकां सरकारान अनुदान वाडोवन दिवचे अशी तुमची मागणी? हय हय। आता चडशी लोक मातयेच्या मुर्त्या परस प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो घेवप पसंत करतात। पूण गणपती विसर्जना उपरांत पीओपीच्या मुर्त्यांची विटंबना जाता। ताका लागून लोकांनी मातयेच्यो मूर्त्यो व्हरच्यो अशें आवाहन मूर्तिकार गणपत कामत हांणी केला। सध्या खूप कडे प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्ती मेळटात ज्यो पर्यावरणाक सामक्यो घातक। सो ह्या संदर्भात तुम्ही लोकांक कितें आवाहन करूंक सोदतात? चड करून लोकांनी ह्यो मातयेच्यो दवरपाच्यो अश्यो। चिकन मातयेच्यो कित्याक पिळगटाव हे जाता न्हू सगळें, आनी विसर्जनूय बरें जाता न्हू, विटंबना जायना। बाकीच्या गणपती केल्यार विटंबना जाता न्हू, आनी बरें दिसना पळोवपाक सुद्दां। उगता न्हू ते वयर आनी तुकडे हे कशे वेगळे वेगळे भाग जाता ते अशे वयर येता न्हू ते। गोमंतक टीव्ही खातीर वळवयच्यान शेखर नाईक।